नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। वॉटर टँकर माफियाची स्कॅमा, पीडब्ल्यूडीचो कुड्डो कारभार। ओपा प्लांटांतल्यान उदक घेवन टँकर सुट्टात, उदक चल्ले भलतेच कडेन, लोक सुक्यार। वॉटर स्कॅमाचेर प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। विश्वजीत राणे आड सांगेच्या आमदाराची सभापतीकडेन अपात्रता याचिका। विश्वजिताचेर निकाल हायकोर्टान दिवप काय सभापतीन। घटनात्मक पेच, विश्वजिताचे पोझिशनाचेर तर्क वितर्क। स्वच्छ भारताक गोंयकारांक टॉयलेटींच्यो अडचणी, सुलभ टॉयलेटींची स्कीम। गोंयाक व्हडलीशी उपकरणां, 25,000 उत्पन्न वेल्यांक सुलभ ना, स्कीम बदलल्यारूच उपकारपाची। पणजे मुख्यमंत्री पर्रीकारान भल्ली उमेदवारी। काँग्रेसीचो निमणे उमेदवार गिरीश। जीएसएमान पणजे घालता आनंद शिरोडकाराक, आपाचो एल्वीस नाजाल्यार वाल्मिकी। माडाचे परत झाड, स्टेट ट्रीचो दर्जो। सरकार झाडां सांबाळ कायद्यात करतलो दुरुस्ती। मंत्रिमंडळाचो निर्णय, माड मारून दुसरो रोवपाचो आसल्यार शेतकी अधिकाऱ्यांक अधिकार। इलेक्ट्रिसिटीची बिलां जुलै ते सप्टेंबर या 3 म्हयन्यांत आता प्रत्येक युनिटाक 24 पैसे घेतली। सरकाराक आयिल्ले 58 कोटींचे क्रेडिट लायटीचे बिलां वरवीं दितले लोकांक। आनी फिफा वर्ल्ड कपाच्यो तिकेटी मेळटल्यो फातोड्डा बॉक्स ऑफिसांत। गोंयांत स्लो रिस्पॉन्स मेळिल्ल्यान फिफाची नवी मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी। वॉटर टँकरवाल्या माफियांची स्कॅमा, पीडब्ल्यूडीचो कुड्डो कारभार। ओपा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटांतल्यान उदक घेवन टँकर सुट्टात खरे, मात उदक चल्ले भलतेच कडेन। बशिल्ले कडेन कॉन्ट्रॅक्टर पयशे खावन मेकळो, टँकरवाल्यांक रान मोकळें। वॉटर प्लांटाचेरूय ऑफिसरांक पडून गेल्ले ना। प्रुडंटान सप्तकभर वॉटर माफियांक फॉलो करून एक्सपोज केल्ले ओपाचे वॉटर स्कॅम। गोंयभर हेंच चलना कित्या वेल्यान। उदकाची शॉर्टेज म्हूण लोकांनी बोवाळ सुरू केलो काय वॉटर टँकराचे आंकडे दाखोवपाची पीडब्ल्यूडीक संवय, मात चल्ला ते पळयल्यार ह्या आंकड्यांक कांयच अर्थ ना। सगळो फटींग कारभार। ओपाचे वॉटर स्कॅम असलेच। उदकाच्या शॉर्टेजीक लागून सावयवेरें, केरी, फार्मागुडीर, फोंड्यां ओपा वॉटर ट्रीटमेंटांतल्यान लोकांक उदक सप्लाय करपाक प्रायव्हेट वॉटर टँकरवाल्यांक कॉन्ट्रॅक्ट दिला। तांणी ओपा वचून टँकर भरून हाडप आनी उदक सप्लाय करप। टँकर उदक भरतात खरे, मात चल्ला तो प्रकार पळयल्यार उदक लोकां मेरेन पावत म्हणपाची शाश्वती ना। 2 ट्रिपी घाल्यार 1 ट्रीप वडयतात व्हांवन। ओपा प्लांटान रेकॉर्डाचेर टँकराचो आनी पेमेंटाचो मिटर मात चालू, उदक रस्त्यार। दनपारां 3:30 हो टँकर उदक भरून भायर सरलो आनी लोकांक उदक घालचे सोडून 4 धांक निट्ट पात्रांवाच्या घरा गेलो। उदक सोडले गटारान। पात्रावाक उदक कमी ना, मात डिझेलाचे पयशे वाचले। बशिल्ले कडेन पीडब्ल्यूडीचे पयशे टँकरवाल्याच्या बॉल्सान। दिसाक खंय ओपा प्लांटा वयल्यान 20 ट्रिपी भायर वता। 12,000 आनी 6,000 लिटराचे टँकर येतात। 135 रुपया 1,000 लिटराक। जोडूच जोड। आमचो रिपोर्टर परत ओपा गेलो, तांच्या सुपरवायझराक मेळ्ळो। लोक आवाज काडिना तो मेरेन टँकरवाल्यांची लूट, पीडब्ल्यूडीचो कुड्डो कारभार। आत्ता गेल्या पळय 4 वा 4:30 गेले, ती खंय गेल्या? केरी गेल्या। सो ह्यो गाडयो आतां भरून वयता पळय न्ही, तुमचे कितें क्रॉस चेक आसता तेंचे कडेन, ते खरेंच गेल्या केरी काय आनी खंय गेल्या अशें म्हणून? आमचे मनीस आसता खंय आसता केरी ते तुमकां इन्फॉर्म करता? गाडी 6230 केरी थंय घालीत जाली जाल्यार लोकांची कंप्लेन येता। मागीर ना ना तशें म्हणना, आतां ही 6230 खंय गेली ती तुमकां केरी पावली काय म्हणून? ना आतां पावतली न्हू ती। कोण फोन करतलो तुमकां? फोन करपाक आमची केरी वॉटर सप्लायचे मनीस आसता, ते तुमकां सांगता? ना सांगना, आमचे थंय ते अमके कडेन घालता म्हणून सांगता न्हू, आनी ते घालिना जाल्यार रोखडीच ऑफिसांत कंप्लेन येता आमचे। सो आतां पर्यंत कितल्यो कंप्लेनी येयल्या तुमकां? कंप्लेन ऑफिसांत येता। तुमकां हांगासर कांय कळना? ना ना, फक्त हांगसरल्यान भरून वयता गाडयो, तुमकां सांगून वयता
उदक घालता म्हणून. हय आनी मागीर कितें जाता ऑफिसार जर घालूंक जाय जाल्यार म्हाका येवन सांगता ऑफिसर आहा न्हू सांगता. आतां ही 2589 पयलींची ट्रीप खंय गेली म्हटली तुवें? आयडी गेली पयलींची ट्रीप. आनी आतां खंय गेल्या काय? आतां वाटिका बिल्डींग. वेलकास ना वाटिका बिल्डींग. खंय ती? फोंडा. आनी तेज्या पयलीं गेली ती केरी गेल्या. तेजे पयलीं सावेरे गेल्या. ही 6230 केरी गेली. कितल्यांक गेल्या ती? 3 दिसांक गेल्या मग ती 3:50. 3:30 ते 3:50 गेले. 3:50 गेल्या. फुल कंपार्टमेंट भरून गेल्या त्यो तिनूय. कितले लिटर? 12,000. 20 मिनिटां लागता तेंका भरपाक. 20 मिनिटां लागता. आनी ही आतां बारीक आहा ती कितले? बारीक मिनटां 10 मिनटांनी भरता. ना ही कितले? 12चीच. PWD असेंब्लीन टँकराचे आकडे दिता. पळोवंक गेल्यार आंधळो दळटा आनी कुत्रो पीठ खाता. गांवांनी लोक उदकाक पातीशेर. गोंयभर लोकांच्या जिवार PWD आनी टँकरवाल्यांची लूट चल्ल्या म्हणल्यार चूक कसली? तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळयता हो टँकर ओपा वॉटर वर्क्सांतल्यान भरून येयला आनी हो उदक घालपाक केरी सावेऱ्या ह्या वाठारांत वचपाचो. पण हे उदक भरून थंयच्यान हाडटा आनी अशे तरेन हे खळयेन उदक सोडटात आनी वेस्ट करून उदक हे ट्रिपीचे पयशे घेतात. आनी कशा पद्दतीन लोकांक थंय उदका लागून लोक तरसता आनी हे उदक कशें गटरांतल्यान सोडून ट्रिपीच्या ट्रिपीर मारून हे पयशे कशे करतात हे स्टिंग ऑपरेशन आमी आयज तुमच्या मुखार हाडलां. प्रुडंट मिडिया खातीर हांव विवेक प्रभू. हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आड सांगेचो अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकारान सभापती कडेन अपात्रता याचिका घाल्या. हायकोर्टा मुखार विश्वजीत आड हे पयलींच अपात्रता याचिका पावल्या. राजीनामो दिल्लो आमदार सभापतीचे कक्षेत नाशिल्ल्यान काँग्रेसीन विश्वजीत आड सभापती कडेन अपात्रता याचिका घालूंक ना. विश्वजिताचेर निकाल हायकोर्टान दिवप काय सभापतीन हो आता घटनात्मक पेच प्रसंग. विश्वजीत राणे आड हायकोर्टात याचिका आसा. काँग्रेसीचो व्हीप आसतना विश्वजितान विश्वास मताचेर सरकारा आड मतदान केलें ना आनी उपरांत आमदारकेचो राजीनामो दिलो. व्हीप मोडिल्ल्यान विश्वजिताक अपात्र थारावचे म्हूण काँग्रेसीन हायकोर्टात स्ट्रॉंग आर्ग्युमेंट घाला. काँग्रेस म्हणटा राजीनामो दिल्ल्यान विश्वजीत आमदार ना, ताची सुनावणी सभापती घेवंक शकना. ह्या आर्ग्युमेंटाचेर विश्वजीत हायकोर्टात आडकला. इतले मजगती विश्वजिता आड अपात्रता याचिकेचेर 8 ऑगस्टाक हायकोर्टात निर्णायक सुनावणी आसा. आता सरकाराक तेंको दिवपी अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकार ताचे आड सभापती कडेन सरकारांतल्याच मंत्र्या आड अपात्रता अर्ज घेवन गेल्ल्यान विश्वजिताचे पोझिशनाचेर राजकीय चर्चा सुरू जाल्या. गांवकाराचे याचिकेची ताकतिकेन दखल घेवन सभापती प्रमोद सावंतान खंय विश्वजिताक नोटीसूय जारी केल्या आनी रोखडीच येता त्या शुक्रारा गांवकाराचे याचिकेचेर सुनावणी दवरल्या. विश्वजिताक हाजीर रावंक सांगला. विश्वजिताचेर निकाल हायकोर्टान दिवप काय सभापतीन हो आता घटनात्मक पेच प्रसंग. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. माडाचे आता परत झाड जाले. फक्त झाडच न्ही, आता माडाक स्टेट ट्री म्हूण दर्जो. बुधवारा मंत्रिमंडळाचे बसकेत गोंय दामाव दिव झाडां सांबाळ कायदो 1984 दुरुस्ती केल्या. सध्याच्या कायद्यात स्टेट ट्री करपाची तरतूद ना, मात कायद्यात दुरुस्ती करून सरकार स्टेट ट्रीची तरतूद करतलो. तशेंच माड जाणटो जाल्या उपरांत वा घराचेर पडपाचो धोको आसल्यार ताचे बदला दुसरो माड रोवपाची मान्यताय दिवंक शेतकी अधिकाऱ्यांक खासा अधिकार आसतलो. घेऊ एक ब्रेक.